देवाची उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. मोगाचे इश्टानो, फाटल्या दिसांनी जेजू आपल्या शिसांची आकारणी कशी करता ते विशीं आमी आयकलें. भोव मोठवें उलोवप पूण जिविताक लागता तसलें चिंतप आमकां हांगा दिश्टी पडटा. आयच्या शिववर्तमाचो उद्देश मातसो वेगळो. जेजूचो पाटलावदार जावप कठीण, सोंपें न्हय म्हूण जेजूच आमकां शिटकायता. जेजूच्या पाटलावदारांक पिडापीड, कोश्ट, दुमाळे सोंसचे पडटाले म्हूण जेजू आपले शिकवणींत आपल्या पाटलावदारांक सांगता. तर आकारणी कठीण जातना आमच्यान कितें करूंक जाता? आमी आमचो हो वावर सोडपाचो? भावार्थान थीर रावात म्हूण जेजू आमकां सांगता. क्रिस्ताचो खुरीस आमकां सोमेस्तांक एक व्हरती खुणा. आमच्या आपोवण्यांत आमी थीर रावपाक एक स्फूर्त कशी. पवित्र आत्म्या वरवीं सुमयाचें मिसांव आमी फुडें व्हरूंक जाता. आमकां कोणाकूच भियोवची गरज ना, कारण जेजून बासायलोलो पवित्र आत्मो आमचे सवे आसा. जेजूच्या ह्या उतरांचेर भावार्थ दवरून आमकां दिल्ले मिसाव आमी फुडें व्हरुया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवन म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल राव, बरवाशान राव.